करपाक शकना हे आयज सगळ्यांक सिद्ध जाल्लें आसा. जंय मॅनिप्युलेशन करपाक मेळटा, जंय इल्लिगलिटीज करपाक मेळटा, त्यो इल्लिगलिटीज मॅनिप्युलेशन करून ते जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आसूं, ते म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आसूं, जावं ते सारे पंचायतीचे इलेक्शन आसूं, भारतीय जनता पक्षा कडेन आयज ताकद उरली ना. कारण लोकांचो विश्वास तांचेर उरलो ना की लोक तांकां मतदान करतले. आनी हेची खात्री तांकां जाल्ले कारणान ते फक्त मॅनिप्युलेशन करप, दुसऱ्या विकते घेवप आनी तेजे वयर ती सत्ता काबीज करप. ह्या हेचेर चड तुमचे मुखार उजवाड घालपाक पयलीं उलयतले जे राजेश सावळ, जेचो डिस्क्वॉलिफाय करून, ज्या मॅटरान तांकां पावरूच ना डिस्क्वॉलिफाय करपाक, त्या मॅटरांतल्यान डिस्क्वॉलिफाय करपाक राजेश सावळाक प्रयत्न केले. दबाव वाडलो ताका चेंज करपाक, तेन्ना दबाव वाडून चेंज जायना, तेन्ना ताका डिस्क्वॉलिफाय करून ताचो वोटींग रायट काडप. आनी खंयच्या लेवलाचेर, खंयच्या पातळीचेर मुख्यमंत्री आमचो गेलो ते राजेश बाब सांगता. नमस्कार, राजेश सावळ, म्युनिसिपालिटी. 2017 जेन्ना हांवें ही प्रॉपर्टी परचेस केलेली, then ती भायल्यान परचेस केलेली, गव्हर्मेंट टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा त्या पद्दतीन पेमेंट केल्लो आसा. मागीर म्हजो भाचो एज्युकेटेड जावन भायर सरलो आनी जॉबांची परिस्थिती आनी ह्या सरकाराची परिस्थिती, वायट परिस्थिती पळोवन आमी फॅमिली भितर थाराव घेतलो की जी प्रॉपर्टी हांवें घेतल्या तातूंत म्हज्या भाच्याक आनी म्हज्या फॅमिलीक हांव सेट करतलो. हो विशय लक्षांत घेवन हांवें भाच्याक 1000 स्क्वेअर मिटर रोडाच्या सायडीक म्हजी प्रॉपर्टी लीज आउट केली आनी त्या प्रॉपर्टीन ताणें ही बिल्डिंगेचें कन्स्ट्रक्शन केलें. जेन्ना हांव, दीस वॉज लीज बिफोर आय बिकम अ कावन्सिलर. हांव कावन्सिलर जावच्या पयलीं ताका हांवें लीज दिल्लेलें, ऑफिशियल लीज आमी म्युनिसिपालिटीक प्रोड्यूस केल्लेलें आसा. जेन्ना हांव 2018 कावन्सिलर जालो, तेंच्यांनी होच मुद्दो घेवन एक कोण कंप्लेनंटान हो विशय फुडें काडलो. हो विशय जावपाक सुद्दां जेन्ना हांव बीजेपीन स्वता काम करतालो तेन्ना हो विशय जालो. हांव स्वता बीजेपीन आसतना असो न्यूज आसा की भितरसून ह्याच लोकांनी फुडें काडून हो विशय फुडें व्हेल्लो. कारण हांव काँग्रेसीन काम केल्लो मनीस आसा, बीजेपीन काम करप हांवें ट्राय केली ते 2 वर्स, पूण हांव तेंच्या सेट जावंक शकलो ना. कारण तेंचे जे वर्कींग आसा, म्हाका दिसता खंयचोच गोंयचो एक सिंगल नागरीक पॉसिबल जावचो ना तेंच्या अंडर काम करपाक. एक तर तुवें तेंच्या फुडल्यान शेपटी घालपाक जाय, लेंगडेपणां करपाक जाय, जशे सगळे कार्यकर्ते करता तेंचे आसा ते, नाजाल्यार तरी भायर सरपाक जाय. आनी सेम थींग हांव एक जितीन भायर सरलो की म्हाका तुमचे कडेन काम करूंक शकना आनी हांव भायर सरलेलो आसा. जशे सगळे कार्यकर्ते करता तेंचे आसा ते, नाजाल्यार तरी भायर सरपाक जाय. आनी सेम थींग हांव एक जितीन भायर सरलो की म्हाका तुमचे कडेन काम करूंक शकना आनी हांव भायर सरलेलो आसा. हांव प्रमोद सावंत सीएम जावच्या 4 म्हयन्या पयलीं बीजेपी क्वीट करून भायर 2018 प्रोजेक्ट म्हजो प्लॉट आसा किंवा जो प्रोजेक्ट आसा हो म्हाजो न्ही, ऑफिशियली गिवन इट टू माय नेफ्यू, भाच्याक दिल्लेलो आसा म्हणून. तेन्ना हें म्हाका लागना आनी सीओ, एक्टींग सीओ तेन्ना म्हाका त्या केसींतसून डिस्चार्ज केल्लो. हांव म्हणटा ज्या सीओ कडेन कंप्लेनी पावल्यो, ज्या सीओन म्हाका डिस्चार्ज केलें
ability to handle the situation or ताका कळना कायदो कितें तो. So हे details त्या केसीन ऑलरेडी आसा आनी कोर्ट विल डिसायड की बाबा कितें मॅटर एक्चुअल फॅक्ट आसा तो. कारण न्यायालयाचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. फाटल्या 8 दिवसां किंवा 15 दिवसांच्यो कितें मॅटरी जाल्यो आनी हेंच्यांनी ज्यो कितें युडी मिनिस्टरा कडेन म्हज्यो केसी डिस्क्वॉलिफिकेशन पावयल्यो द सेम केस इलिगल कन्स्ट्रक्शन. हांव म्हणटा तुमी कायदेशीर कितें ते डेट्स कितें चल्लां कितें रुलींग हियरिंग्स चल्लां ती करपाची आशिल्ली. सडनली 20 तारीख जी डेट दिल्ली आसा 20 एप्रील इट इज प्रीपॉन ऑन एप्लिकेशन. कंप्लेंटान एप्लिकेशन करता आनी डेट प्रीपॉन जाता आनी पुलीस आनी म्युनिसिपालिटी स्टाफ सर्कल इन्स्पेक्टर म्हाका सोदपाक घरा कडेन येता. हें कितलें सारकें? हांव मेळूंक ना म्हणून म्हाका सोदप वता. इतलो विशय जालो. अगेन 12 तारीख डेट दिली ती जावंक ना म्हणून म्हाका 15 तारीख परत तेंच्यांनी डेट काडली. कारण 16 तारीख आमचें नो कॉन्फिडंस मोशन आशिल्लें. बट लकीली आमच्या न्यायालयाचेर आज सुद्दां लोकांचो विश्वास आसा आनी तो उरचो. आनी ह्याच संदर्भांत न्यायालयान जो विशय आमच्या फेवरान केल्लो आसा जी स्टे आमकां न्यायालयान दिली म्हाका दिली म्हणून तेंचेर एक जोरान थापड बसले. ह्या बीजेपीचेर थापड बसले. ह्या एक्टींग सीएमाचेर 14 सीएमाचेर थापड बसले. त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी दुसरो पेंगो म्हणजे म्हाज्या दुसरे कलीग राय कावन्सिलराक सांजच्या 5:15 हाडून नोटीस चिपकयली घरा कडेन. तो प्रेजेंट ना म्हणून तेजी आवय धमकावप तो डिस्क्वॉलिफाय जातलो तेजी जॉब वयतलो हे सगळ्यो जाणटे आवय घेवन धमकावप. कितलें सारकें? गोंयचे जनतेनी नोट करचें. तुमी घेता ती 5 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां आसतलीं तुमी हेंकां निवडून हाडटले काय कितें? आनी हे धमकी हे प्रेशर तुमचे तकलेर सदांच उरतलो काय कितें? तुमी हो प्रेशर घेवन आयुश्यभर जगतले काय कितें? हो विशय तुमी आयज नोट करपाक जाय. आनी ह्या विशयाचेर तुमी लोकांनी आज डिसिजन घेवपाक जाय आनी येता ते 23 तारीख तुमी तेंकां कितें आहा तें दाखोवपाक जाय. म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळे जनते कडेन परत एकदा असल्या ज्या लोकांक वोटींग करात जे लोक तुमकां पर्यंत वोटांसून पावतले न की आपली सत्ताची बाजू घेवन तुमकां त्रास करतले आनी आपले सायडीन फेवरान वोटींग करना जाल्यार तुमचे ट्रान्सफर्स तुमचे जॉब वयतले किंवा तुमची गृह स्पेशली हांव सांगूंक सोदतां म्हाजे कडेन खूब गोश्टी आयिल्ल्यो आसा एज अ कावन्सिलर. गृह आधार हे सरकाराची स्कीम आसा. ती स्कीम तुमी आमच्या बरोबर रावूंक ना जाल्यार तुमच्यो स्किमी वयतल्यो की तुमचे कट जातले तुमकां पयशे मेळचे ना अशें जाणट्या बायलांक पटयता. लाडली लक्ष्मी चेडवान जेंकां निश्चित मॅच्युअर्ड जावन येयल्ली आसता तेंकां सांगता तुमकां जर लाडली लक्ष्मी जाय जाल्यार तुमी आमच्या बरोबर रावात. हें कितलें सारकें? जनतेन शिकपाची गरज आसा. तेन्ना म्हजो कळकळीची विनंती आसा येता ती 5 म्युनिसिपालिटी सुद्दां आमी जे पद्दतीन फेस केल्लेले आसा सांखळी म्युनिसिपालिटी गेल्या 10 दिसांक म्हाका दिसता अशें काँग्रेसीन केन्नाच 50 वर्सांक जावंक ना. हांव काँग्रेसीक वोट कर म्हणून सुद्दां तुमकां डायरेक्ट सांगना पूण हांव तुमकां सांगता की जो अनुभव तुमचो 50-60 वर्सांक आसा जितले पॉलिटिकल करियर लोक पॉलिटिकल फील्ड येवन गेले जितले पॉलिटिकल पार्टीज येवन गेले तुमी तितून डिफरन्सीस करा. खंय पार्टी बीजेपी उरली आनी खंय काँग्रेस आनी तुमी तुमचो ओन निर्णय घेया. देव बरें. राजेशान आपली व्याख्या सांगली आणि कशी करून ही फटींगपणाची हें करता. मतदारसंघात तहसील घडणुको घडटात म्हणजे तो एक्झॅक्टली तेजे मंत्रिमंडळ आणि तेजे जे सगळे बाकीचे पार्टीमॅन आसा तेका कितें संदेश धाडटा लोकांक चडूच खबर. सो पार्टीमॅनाकूच सांगता की इल्लीगल करून
सत्ता काबीज करून दवरप ना. आनी ह्या हितून सगळे फायट करपी आमचे PCC सेक्रेटरी धर्मेश सकलानी, जणी लास्ट इलेक्शन तेजे अगेन्स्ट फायट केल्ली आनी तो चेअरपर्सन म्हणून ताणें एक बरें काम केल्लें चालू दवरलेलें. तेजे अगेन्स्ट षडयंत्र केल्लें. हेजे पयलीं बी ताका खूब सतयलो. ही पयली फावट न्ही. सांखळे म्युनिसिपालिटीक सोदोवपाची मुख्यमंत्र्या कडून ही पयली फावट न्ही. हेजे पयलीं बी ताका अननेसरी धरून इवन अरेस्ट केला. चेअरपर्सन आसतना गाडयांक त्रास केल्यात ऑफिशियली. ते धर्मेश बाब तुमचे कडेन एक्झॅक्टली कशें कितें जालें तें सांगतले. नमस्कार. सांखळी म्युनिसिपालिटी 2013 पासून 7 वर्सां कन्सिक्युटिव्ह 2 टर्म म्हाका लोकांनी कॉल केलो आनी म्हाजे वांगडे सगळे कावन्सिलर म्हाजे विश्वास दाखोवन म्हाका खुर्चीर बसयल्लो. दोनूय टर्मार आमचो आतांचो मुख्यमंत्री आमचो आमदार डॉ. सावंत तोच आसलो ऑपोजिशनान. म्युनिसिपालिटी आतां मेळोंक ना म्हणून प्रत्येक फावटी ह्याची गजाल न्हू. हाची तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. लेटस्ट कितें घडटा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. 2013 पासून हांव हायकोर्टान वचत आसा. पयलीं 16 चीफ ऑफिसर म्हाजे काळान चेंज करत रावले. आनी चीफ ऑफिसर आपल्याक जाय तेन्ना म्हणजे एडिशनल चार्ज आपल्याक जाय तेन्ना येताले. तेजे तांकां जाय तेन्ना वयताले. आमी ऑफिसान ना तेन्ना येवन ते सायन मारून वयता. इंजिनियर्स, अकाउंटंट हे सगळ्यांक चेंज करत रावले. म्हणजे स्मूथ फ्लो म्युनिसिपालिटी ऑपरेशन जायनासलें. तेजे खातीर हांव कोर्टान गेलो. जवळ जवळ 1000 रेजोल्युशनां आमी घेतली. तेजे एक्झिक्युशन जायनासलें म्हणून कोर्टान गेलो. कोर्टान आमी जिखले. कोर्टान डायरेक्शन दिले गव्हर्मेंटाक, DMA की 2 आठवडे भितर तुमी सगळे रेजोल्युशनाचें एक्झिक्युशन करा. चीफ ऑफिसराक म्युनिसिपालिटी येवंकूच जाय अशें डायरेक्शन दिलें. तेजे मागीर दुसरे इलेक्शन टायमार वाट रिजोल्युशना खातीर आमी कोर्टान गेले. तेजे मागीर परत एकदा चीफ ऑफिसर म्युनिसिपालिटी आमी गेले फावटी बी ग्रेड केली लास्ट मिनिटार. आनी नोटिफिकेशन नासतना केली बी ग्रेड केली म्हणून. हायकोर्टान ती केस आमी घातलेली. 13 वाड केले. 10 वाडाचे 13 वाड केले. 11 वाडाचे 13 वाड केले. तेन्ना सुद्दां आमी कोर्टान गेल्ले. बी क्लास म्युनिसिपालिटीक बी ग्रेड ऑफिसर जाय पडटा कायद्या प्रमाणे. म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचो ऑफिसर ते चीफ ऑफिसर रावं शकता. सपोज 3 वर्सां तेंच्यांनी सी ग्रेड ऑफिसर चीफ ऑफिसर म्हणून दवरलो. म्हणजे आपले ऑर्डरीचे नासता सारको ऑफिसर तेंच्यांनी थंय दवरलो 3 वर्सां. आनी ते सुद्दां कोर्टान आमकां हालींच रिलीफ मेळ्ळा. कोर्टान कोरोना लागून हियरींग येवंक नासले आनी ते तेंच्यांनी कोर्टाची ऑर्डर येवचे पयलींच ऑर्डरी काडल्या आनी डेप्युटी कलेक्टराक बसयल्या. कायद्यान पळोवपाक गेले जाल्यार कोर्टान वसात जाल्यार तेजे 3 वर्सां काळान खंयची ऑर्डर पास केला ती सगळी रिजेक्ट करूं येता अर्द कोर्टान गेल्यार. तेजे मागीर आमी हालींच आमचो वांगडी बाबगांव गाडी जो स्वर्गवास जालो तेजे मागीर जवळ जवळ 4.5 म्हयने जाले इलेक्शन बाय इलेक्शनाचो पत्तोच नासलो. तेका लागून आमी हायकोर्टान गेले आनी पिटिशन घातलें आमचें बाय इलेक्शन घेया म्हणून. फर्स्ट पिटिशन आमी सांखळी म्युनिसिपालिटीन घातलेलें की आमचें बाय इलेक्शन घेया म्हणून.
ते जातकूच आमकां डेट दिली वार्डाचे परते बाय इलेक्शन जावपाचे आसले. आमकां कॉन्फिडन्स आसलो आमी 18 मार्चाकूच इलेक्शन जावचे पयलीं आनी इलेक्शन डिक्लेअर करचे पयलीं आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन चेअरपर्सनाचेर एप्लिकेशन दिल्लें 18 मार्चाक. 20 मार्चाक इलेक्शन जालें. 22 मार्चाक आमी जिखून येयले. तेजे मागीर इलेक्शनाची डेट आसा. ती इलेक्शन डेट कायद्या प्रमाणे विदिन 10 days म्युनिसिपालिटी एक्ट प्रमाणे विदिन 10 days नोटीस काडूंक जाय तेची. ती 14 दिसांनी नोटीस आमकां मेळ्ळी आनी डेट 30 एप्रील आफ्टर 43 days मुद्दम लांबून दवरला तेंच्यांनी, कित्याक तेंका चान्स मेळूंक जाय फुडाफुडी करपाक. ताका लागून परते आमी हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान परती रिलीफ दिली आमकां आनी 16 एप्रिलाक इलेक्शन डिक्लेअर केलें तेंच्यांनी. येवपाकूच जाय म्हणून. सो आमी हॅपी आसले बाबा हायकोर्टान आमकां न्याय दिलो म्हणून. तेजे मागीर घडामोडी चालू जाली आनी तेंच्यांनी आमचे कावन्सिलराचेर राजेश सावंत आनी राय पार्सेकर दोगांचेर केसी घालून डिस्क्वॉलिफाय करपाचो प्रयत्न केलो. तो सुद्दां आमी हायकोर्टान रातभर जागरण दवरून सकाळी फुडें हायकोर्टान वचून दोनी हेजे स्टे मेळ्ळो. तेच न्हू तेजेर पुलीस कंप्लेन केली आमची राय पार्सेकराची. पुलीस कंप्लेन करून ताका अरेस्ट वॉरंट सुद्दां काडलें. परत आमकां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान धांवचें पडलें आनी एनडीसीपी बेल घेवची पडली. तेन्नाच आमचो मोगो जालो आनी आमी बोर्ड ऑफ नो कॉन्फिडन्स पावलो दोनांक सुमार. आमी 7-0 वोट ऑफ कॉन्फिडन्स जिखले. आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन जिखले आमी कालची गोष्ट. आमी 7-0 वोट ऑफ कॉन्फिडन्स जिखले आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन जिखले आमी कालची गोष्ट. लास्ट टायम जेन्ना हांव देंवल्लो म्हाजे नो कॉन्फिडन्स मोशन येयलो सेम डे हांवें चावी गाडयेची चावी प्लस कॅबिनाची चावी चीफ ऑफिसरा हातीन दिली सेम टायम. इनफॅक्ट डे बिफोर. काल आमी जेन्ना गेले ऑफिसान वायस चेअरपर्सनाक चार्ज मेळोंक ऑटोमॅटिकली मिसेस अन्सिरा रियाज खान आमचे वायस चेअरपर्सन ताका चार्ज मेळोंक जाय. सो तेजे खातीर आमी सीओ जाल्ले वल्ले चावी ना म्हणटा तो आपल्या कडेन आनी चेअरपर्सनान चार्ज दिवंक जाय. सो तेणी दितकूच मागीर तुमकां फॉर्मेलिटी करपाक मेळटली. तेजे पयलीं काय करूंक मेळना. अजुनूय आतां तेंच्यांनी प्रेस जेंचे घर आशाचे आसता ते दुसऱ्यांचेर फातर मारिना. चेअरपर्सन फक्त पॉलिसी डिसिजन घेवं शकता ना की इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणाचें आसा जाल्यार तेजेर सायन मारून तेजेर डिमोलिशन ऑर्डर जावंक शकता. हें काम चीफ ऑफिसराचें. आनी देर आर लॉट ऑफ गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हाजे गांवांत पयला स्पेशली इन सांखळी सीएमान सांगला म्हणून खंयच्या ऑफिसराक सांगले जाल्यार समजा आपले डिसिजन सांगले प्रमाणे वागतात. डिसिजन सांगले बाजारांत आमकां कितें हाडचेच पडटा आनी सांजे दारार जोडली जाता तशें वागतात. पॉपेट कशें वागतात. चड सगळ्या ऑफिसरांक हांव अशें म्हणटा की तशें वागता म्हणून. दीस शूड स्टॉप. सीएमान सांगलें सीएमाचें आयकूंक जाय. बट यू हॅव टू बॅलन्स. कायदो कितें म्हणटा वो तुमी सांगूंक जाय. जाल्यार तुमचे पॅन चलता तें तरी करा. तुमकां
सस्पेंड काय करतो ट्रान्सफर करतो आनी कितें करतो ट्रान्सफर करतो ना हे गव्हर्मेंट सर्वांना सांगून हांव तांकां ब्लेम करिना खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक ब्लेम करना नाजाल्यार पुलीस ऑफिसरांक ब्लेम करना कित्याक तांकां वयल्यान ऑर्डर आसता तर इतलेंच म्हणटा वयल्यान ऑर्डर हाडून आमकां वागचें पडटा आमचें जें काम आसा जें आमकां निवडून दिल्ले लोकांनी आमचें काम कितें आसा लोकांची सेवा करप लोकांची कामां करप तें आमी करता तें हें सुदाचें राजकारण कोण करता तुमकां खबर आहा हेजे वयले यंग जनरेशनाक आमी आयज यंग जनरेशन फुडें काडूंक सोदता पॉलिटिक्सान देव म्हणटा न्यू फेस न्यू जनरेशनान पॉलिटिक्सान दिवंक जाय तांकां डिस्करेज करता तांकां एक मॅसेज वयता की बाबा तुमी समज बीजेपीच्या अगेन्स्ट रुलींग पार्टीच्या अगेन्स्ट खंय तरी रावले जाल्यार तुमचेर केस घालतले तुमचे भावांक नाजाल्यार सगळ्यांक ट्रान्सफरी करतले तुमकां जॉबांतले काडून उडयतले तुमकां स्किमी मेळची ना हो मॅसेज गोंयची जनतेक जाय असले गव्हर्मेंट जाय हांव विचारूंक सोदतां एक सामान्य मनीस तेका पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना आनी तो काम करूंक सोदता लोकां खातीर तेका आवड आसा लोकांची सेवा करपा खातीर समाज कार्य करपा खातीर तेका खंय तरी स्टेज मेळोंक जाय तेका लागून तो पॉलिटिक्सान रावता आनी लोक तेका निवडून हाडटा आनी तो लोकांची कामां करता त्या लोकांनी पळयल्लें आसा आमी सगळ्यांनी मेळून कितें काम केलां सांकळे म्युनिसिपालिटी फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इन्सेप्शन काँग्रेसी कडेन जाल्ली गेले 13 वर्सां जाली काँग्रेसी कडेन म्युनिसिपालिटी आसली त्या लोकांनी पळयल्लें आसा आमी सगळ्यांनी मेळून कितें काम केलां सांकळे म्युनिसिपालिटी फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इन्सेप्शन काँग्रेसी कडेन जाल्ली गेले 13 वर्सां जाली काँग्रेसी कडेन म्युनिसिपालिटी आसली आतां सुद्दां जे आमचे वांगडा नगरसेवक निवडून येयल्ले ते फुटून गेले ताका लागून बीजेपीक चान्स मेळ्ळो 8 म्हयने आनी आतां प्रेस कॉन्फरन्स वाटेर येतना पळयतालो जशें सुभद्रा सावयकरान खूब कितें म्हणलां खंयच्यान येयलो आनी कितें केलें कितें करूंक सोदता हांवें कितें सांगूंक सोदता तेका निवडून हाडपी हांवूच आमचेच पॅनल म्हाजेच सपोर्टान निवडून येयले ते जग जायत आसा सांकळेकारांक तरी खबर आसा डोर टू डोर हांवून घेवन भोंवलो तेका बीजेपी कितें येवन निवडून येवंक ना ती उगडास दवरूंक जाय खांद्यावर देवालो ते विसरले ते आमी कोणाचें एलिगेशन करना आमी कोणा घरात कुत्रे जोडोवपाक पॉलिटिक्सान दिवंक ना आमी लोकांची आनी जनतेची सेवा करपाक खुर्चीर बसूंक सोदता आनी लोकांची सेवा करूंक सोदता आनी आमकां मेजॉरिटी आहा म्हणून आमी खुर्चीर बसून आमकां मेजॉरिटी ना आमी 8 म्हयने सुशेगाद जाले आमी वाड्या पुरतेंच काम करताले दुसऱ्या वाड्यांनी इंटरफियर जायना न्ही केन्ना लोकांक खबर आसा ते आतां ते अजून खूब कितें घाणां जावपाची आसा अशें आयकलां आनी तेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर बसय म्हणून मागला ते कितें करूंक शकता तेंच्या हातान सत्ता आसा सत्ताचो कसो वापर करपाचो तेतून पळयल्यात ही मॅसेज येता ते 5 म्युनिसिपालिटीकूय लागता की समज आयज आमी आसा फाल्यां तुमी आसूं शकतले कावन्सिलर फाल्यां तुमची भुरगीं आसूं शकता तुमी स्वता आसूं शकता सगळ्यांक समज तुमी काय रुलींग पार्टी बीजेपी पार्टी सांगता ते आयकना जाल्यार तुमकां काबार करपाक आमी फाटीं रावचे ना अशें ते सांगूंक सोदता हे लोकांक कळोवंक जाय आनी चिंतून मत
अशें प्रवीण गांवच्यान बाकीच्यो ज्यो हे आसात त्यो सगळ्यो नमस्कार प्रवीण गांवच्यान कोंकणीन एक म्हण आहा मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात आमचो प्रमोद सावंत प्रॉपर्टी सावंत म्हणून चड फोकसान आहा तो जेन्ना बीजेपी जॉईन जालो 2008 आनी इलेक्शनाक एक म्हण आहा मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात आमचो प्रमोद सावंत प्रॉपर्टी सावंत म्हणून चड फोकसान आहा तो जेन्ना बीजेपी जॉईन जालो 2008 इलेक्शनाक रावलो बाय इलेक्शनाक त्या दिसा हांवें पार्टी सोडलेली म्हाका त्या भुरग्याचेर पाय पाळण्यात तेन्ना दिसलें तो कितें वचून फुडें उजवड घालपा जावो म्हाका तेन्ना कळलो तो सारको सदस्य नासतना ताका चमचेगिरी करून करून लायची तिकेट फुडें येयल्ली आयज तेणें कितें दिवें लायल्यार सगळें हें आमकां आयज सगळ्यांक दिसून येता हांव ताका फक्त इतकें सांगपाक सोदता प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काल ते आमचे सीएम इनवॉल्ड ना हे ना हे जे कावन्सिलर स तेंचे आतां आसा ते शेड्ड्याची धांव वयर पर्यंत म्हणून एक परत म्हणा वयचे फुडें ते वचूंक शकना पॉलिटिकल बॅकींग आसल्या शिवाय ते खेळ करचे नासले आनी जितके ते आमकां प्रेस करतले एक मेकॅनिकल इंजिनियर हांव स्प्रिंग आसता स्प्रिंग प्रेस केले न्हू तितको तेजे वयर गेलो वस्तू चड बाउन्स जावन वयर वयता वी आर स्प्रिंग तो ग्रुप ऑफ G7 सुपर 7 आमी ताका नांव दवरला तो तितको रिएक्ट जातलो जितके तुमी आमकां सप्रेस करतले तितके चड फोर्सान आमी रिएक्ट करतले बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन्स आर ऑपोजीट एंड इक्वल पळय न्यूटनचो थर्ड लॉ ऑफ मोशन सांगता आमकां चड म्हाका काय सांगपाची गरज ना रमेश बाब राजेशान सगळ्यात कवर केलेली आसा सत्तेचो दुरुपयोग करूं नाका सत्ता ही जनतेच्या भल्यासाठी वापरपाक जाय ना की तेंचेर अत्याचार करपाक सालाजारशाही ना गोंयांत बीजेपी हाडपाचो प्रयत्न करचोच न्हू हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां पयलीं धन्यवाद दिता की तुमी फाटल्या 2-3 दिसां कवरेज बरी केली ती कवरेज बरी केल्या उपरांत सगळ्या गोंयांभर जी चल्ल्या ती कोर्टाच्या विश्वास आमचो दृढ जालो आसा कोर्टान जे निर्णय दिले हे 3 निर्णय फटाफट तेंचे निर्णय दिले लास्ट गव्हर्मेंटाचे लायक घुसपोवपाचो ट्राय केलो थंय कोर्टान आमकां आपले ब्लेसिंग्स दिले म्हणजे न्याय दिलो आमकां आनी त्या खातीर आयचो दीस पळोवपाक मेळटा ही लढाई हांगा सोंपलेली ना आमी गेंड्याच्या कातीचेच मनीस ते आमदार आमी गेंड्याच्या कातीचेच मनीस ते आमदार पळे 10-12 जाण पळे मकर उडक्यो मारले आमी तेंचे भशेन ना आमी देवाक बोडगेश्वराक प्रमाण घाल्लें आसा जीव वयतलो आमचो पूण आमी देवाक फुटोवचे ना परत इंटरव्यू जाता देव आमच्या वांगडा आसा आमचो राजन आमेस्कर निवडून येयलो देवान निवडून हाडलो कित्याक तेंचो जो सत्तेचो दुरुपयोग केलो पयशांचो दुरुपयोग केलो देव आमच्या वांगडा बोडगेश्वर आसलो बाबा आमच्या वांगडा आसलो म्हणून आमी त्याचं निवडून येयल्या आनी आमी हांव अजून सांगता ती न्याय हांव परत प्रमोद सावंताक ते विनंती करता गिराक बी टांग म्हणनाका आतां बरे भशेन ती सत्ता दिवन पळया ती डेप्युटी आसा वायस चेअरपर्सन आमच्या कडेन चावी दिया ती लेट हर रूल लेट काउन्सिलर
डिसायड त्यांचा चेअरपर्सन कोण जातलो कितें जातलो वाकड्या वाकड्या मार्ग तुम्ही आता अवलंबून केले आता बंद करा तुमचे प्रमोद सावंत परत तुका सांगता तुझे जे ऍडवायझर्स आहा तुझे जे काउन्सिलर्स आहा ते तुका रॉंग ऍडवायस दिता तू फुडले विचार कर 2022 डेपॉझिट दवरतलो काय डेपॉझिट रोखड्यातलो हेचो विचार कर आणि फुडली पावलां उचल चड उलयतना शपथ देवाले तो इशारा काफी है आणि म्हणतात शिशुपालाचे 100 पाप 100 पाप कळले तेन्ना असो आणि असो उडोवचो ना आमी परत जॉइन जातलो असोच उडयतले साबीत जनता सक्षम हा तुका येणाऱ्या इलेक्शनाक घडो शिकोवपाक देव बरें बीजेपीची जी मानसिकता तयार जाल्ली आसा निर्माण जाल्ली आसा म्हणजे सत्ता नासतानाय सत्ता काबीज केली आमदारांक मॅनेज करून आमदारांक विकती घेवन आणि तेन्नाच्यान सत्ता तेंचे कडेन म्हणटकच खंयच्याय म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक तुम्ही चेअरपर्सन बीजेपी सोडून जातात कशे आणि जावपाक कशे शकतात ही मानसिकता व्हेरी डेंजरस डेमोक्रेसीक प्रत्येक नागरिकाक अधिकार आसा आणि जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेका अधिकार आसा की लोकांनी तुका वोट करतात आणि तू ती पंचायत जिल्हा पंचायत म्युनिसिपालिटी ही सत्ता चलयता साधे उदाहरण ह्या त्यांची मानसिकतेक म्हणजे त्यांची प्रवृत्ती खंय पावल्ली आसा हेजेर गोंयच्या लोकांनी विचार करपाची गरज आसा कुडचडे म्युनिसिपालिटीक त्यांचो चेअरपर्सन पडटा म्हणजे त्यांचो अहंकार कितलो हालता बीजेपीचो म्हणजे आमची गोंयांत सत्ता आसतना बीजेपीचो चेअरपर्सन हरतो म्हणल्यार कितें तुमची कापस्ताद कितें बीजेपीचो चेअरपर्सन हरोवपाक आनी अर्द वरा भितर नो कॉन्फिडन्स मोशन ते सायन करतात इल्लिगल सायन करतात म्हणजे हांव कितें हे प्रमोद सावंताचे हे सांगना ही एक नवीन मानसिकता आणि ह्या मानसिकते कडेन आमी झगडटात आणि ह्या मानसिकतेचे खंडन करपाक आयज आमी खास करून बसल्यात ते लोकांक पटोवन दिवपाक की लोकांचो मताचो वालोर आयज जरी शून्य केल्लो आसा म्हणजे तुम्ही कितेंय करा कोणाकूय मत दियात सत्ता आमी कशी हाडटले ते आमकां खबर आसा पूण तांकां खबर आसा लोकांचो विश्वास बीजेपी वयल्यान गेल्लो आसा बीजेपी मॅन्युप्युलेशन शिवाय इल्लिगलिटी शिवाय सादे पंचायत इलेक्शन सुद्धा गोंयांत जिखपाक शकना आणि दोन विश्वास बीजेपी वयल्यान गेल्लो आसा बीजेपी मॅन्युप्युलेशन शिवाय इल्लिगलिटी शिवाय सादे पंचायत इलेक्शन सुद्धा गोंयांत जिखपाक शकना आणि 2022 परत ते चिंतता की वेगवेगळे तरेचे मॅन्युप्युलेशन करून ते सत्ताधाऱ्याचेर काबीज करपाक शकता हांव अभिनंदन करता साखळेचे सगळे जे नगरसेवक आसा ह्या नगरसेवकाचे इंटिग्रिटीक हांव सेलिब्रेट करता ह्या नगरसेवकाचे जे तत्व आसा जे प्रिन्सिपलान ते रावले बरोबर ठरवून की लोकांनी आमकां इलेक्ट केल्ले आसा त्या इंटिग्रिटी कडेन त्या तत्वा कडेन त्या प्रिन्सिपला कडेन ठाम रावले हे कावन्सिलर परिष्कार न्ही सगळे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा सगळे कोण काम करतात धंदो करतात नोकरी करतात
मुख्यमंत्र्यान सगळे तरेचे तंत्र यूज केली, पैसे सगळे तरेचे पयल्या केपे बाबू कवळेकर कॅन्डिडेट फाटल्यान घेवता प्लॉट्स दिता, मुख्यमंत्री हांगा लाखांनी रुपया दितालो, हांकां वालोर दिला, ह्यांची इंटिग्रिटी वालोर दिलो आणि एक सिग्नल गोंयभर साखरेच्या म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांनी धाडलो, तो आमच्या गोंयच्या आमदारांनी जर ह्या भशेन कावन्सिलरां भशेन जर विचार केलो 2017 की आमी लोकांनी जे सांगला वोटिंग केला त्या लोकांक वोटिंगाक आमी रिस्पेक्ट दितले आणि त्या प्रमाणे बीजेपी सत्ते भायर केल्ली आसा, त्या बीजेपी फाटले जाल्यार आमी भितर वचून तांकां सत्ता आमी दिवपाना, हे जर आमचे हे नालायक आमदार त्या टायमार बीजेपीच्या पावराच्या हंगरी पयशांच्या बॅगांत बळी पडले आणि बीजेपीची सत्ता 2017 बेकूफ आशिल्ले त्या टायमार इलेक्ट जावन तुम्ही लोकांनी मुख्यमंत्र्याक घालेलो बीजेपीचो, तांकां 21 वयल्यान 13 हाडले, काँग्रेसीचे 17 आमदार निवडून दिले आणि तुम्ही बीजेपीक थोड्या पयशा खातीर तुमची तत्वां तुम्ही विकली, तुमची इंटिग्रिटी विकली, तुम्ही लोकांक बिट्रे केले, लोकांनी बीजेपीक सत्ते भायर घातलेली, तांकां तुम्ही फाटल्या दारांतल्यान हाडून सत्ते केली आणि आयज गोंयच्या गोंयभर लोकांक त्रास पडटा, गोंय काबार करून उडयला आयज आणि ह्या सारकी प्रकरणां जावपाक त्या टायमार जर लोकांचे उत्तर आयकल्ले, लोकांचो मान जर राखलेलो, लोकांची मॅन्डेट जर रिस्पेक्ट दिल्ली जाल्यार आयज गोंयांत जी परिस्थिती चालू आसा ती परिस्थिती गोंयकारांचेर येवपाक नाशिल्ली, डेमोक्रेसीचेर येवपाक नाशिल्ली आणि हायकोर्टाक परत इंटरफियर जावन हे सगळें करपाक पडपाक नाशिल्लें. सो त्या खातीर म्हाका दिसता आयज साखळेच्या सगळ्या कावन्सिलरांनी एक संदेश गोंयकारांक दिल्लो आसा, गोंयच्या मुखाल्ल्या आमदारांक दिल्लो आसा, गोंयच्या वोटरांक दिल्लो आसा की तुम्ही निश्ठेन काम करात, अशी करून युनिटी दवरात, पयशांच्या मुखार भावगा नाका, पावरा मुखार भावगा नाका, केसी येतल्यो, केसी वयतल्यो, न्याय मेळटलो, एक फावटी न्याय गिल्ले जातलो, पूण तुमची निश्ठा विकनाका, लोकांनी दिल्लो प्रसाद तो विकनाका, हो एक संदेश आयज मेळ्ळो आसा आणि म्हाका दिसता हो संदेश घेवन आमी 2022च्या इलेक्शनाक वचपाक सोदता. हो एक संदेश म्हणजे बीजेपीक हांगसरल्यान तडीपार करप, पूण आमी हेंय म्हणना की बीजेपी मुक्त गोवा करूया म्हणून, तेंय म्हणना. येवनी बीजेपीचे 3-4 कितें आमदार ते येवनी, तांकां थोडो ऑपोजिशनाचो रोल करूनी, ते 3-4 आमदारूय गरजेचे आसा. खूब जाणसो लोक म्हणटा काय गोंयभर बीजेपीचे 2 आमदार सुद्धा जिखपाक कठीण जातले म्हणून. मुख्यमंत्र्याची स्वताच्या मतदारसंघात त्याची पॉप्युलरिटी कशी कमी जाल्ली आसा ती ह्या काउन्सिलर बाय इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्याचो काउन्सिलर हरता आणि एक सादो मनीस ते काउन्सिलर म्हणून जिखता. हातूंतल्यान साखळे मतदारसंघात मुख्यमंत्र्याची परिस्थिती किती आसा ही गोंयच्या लोकांक कळयलें आसा. जेन्ना लोकांनी आदेश दिलो की हे काउन्सिल परत काँग्रेसचे जावपाक जाय आणि एक काउन्सिलर त्यांच्या सायडीक, जर लोकांक दिसताले साखळेच्या जाल्यार लोक साखळेच्या लोकांचे वतीन तो काउन्सिलर बीजेपीचो जिखता आशिल्लो, मुख्यमंत्र्याचो जिखता आशिल्लो. पूण ते न करता लोकांनी एक आदेश दिलो की ही सत्ता पयलीं जी करताले ते बरें आसा, तुम्ही मॅन्युप्युलेट करून फोडून जे काउन्सिलर हाडल्या हें सारकें न्ही. पूण तेन्ना मुख्यमंत्र्यान त्या काउन्सिलराच्या इलेक्शन नंतर लोकांक मान दिवपाक जाय आशिल्लो आपल्या मतदारसंघाच्या, आणि ते मान राखून आपूण
तूं इंटरफेर जायनासतना खुशी जावपाक आयज आयज मुख्यमंत्र्याक जस्टिफिकेशन दिवपा पडटा, क्लॅरिफिकेशन दिवपा पडटा परत परत कोणा तरी मुखार काडून की मुख्यमंत्री तूं इन्वॉल्व ना म्हणून. म्हणजे तुम्ही गोंयचे लोक इतले पेशी म्हणून सांगतात की लोकांक समजना. एक म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर, DMA मिलींग नायट मिनिस्टराक मॅन्युप्युलेट करपाक शकता, नोटीसी करपाक शकता एक चेअरपर्सन. म्हणजे इतले हे पॉवरफुल जाले आमचे गोंयचे चेअरपर्सन ज्याच्या अगेन्स्ट नो कॉन्फिडन्स मोशन आसा. अशे मुख्यमंत्री लोकांक सांगपाक सोदता काय कितें की हे करून ते आपूण करना म्हणून. जो तूं करना तुका लोकांक मुखार काडून सांगपाक कित्याक पडटा लोकांक की तुका आपूण कित्याक ना म्हणून. तूं कापासलें सांग मरे आपूण केना म्हणून. मुखाल्ले सगळें करपाकूच जाय आनी काय करना म्हणून दाखोवपाक जाय. हे कसली नाराजिंगा. म्हणजे तुमकां सत्ता म्हणजे तेजे दुरुपयोग असो करून दुरुपयोग करून लोकांक शीत करून घेता ती म्हाका दिसता सपना. आनी गोंयच्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान इतल्या लो लेवलाचेर येवन राजकारण केलें ना. आमी मनोहर पर्रीकार सुद्दां खूब क्रिटिसायज केले, खूब मॅन्युप्युलेशन केलें त्यांनी. पूण म्हाका दिसता बीजेपीन सगळ्यांत व्हडली चूक केली. पूण हांव ती बीजेपीची चूक म्हणना, कारण बीजेपी मॅन्युप्युलेट करून सरकार तयार करता, पंचायत करता, पूण तांकां लिडर तयार करपाक ते असफल जाल्ले आसा. कारण लिडर हे ओव्हरनायट तयार करपाक मेळना, मशीन ना. सत्ता ओव्हरनायट मॅन्युप्युलेशन करून जे जिखलेले आमदार आसा तांकां विकते घेवन सत्ता तुम्ही काबीज केली. पूण सत्तेर बसोवपाक तुमकां लायक लिडर गोंयाक मेळना. मनोहर पर्रीकारा नंतर तुमकां लायक लिडर गोंयाक मेळना. सत्ता तुम्ही काबीज केली मॅन्युप्युलेट करून, आमदारांक मॅनेज केले तुम्ही, पूण तुम्ही ओव्हरनायट लिडर तयार करपाचे मशीन ना. सो बीजेपी ओव्हरऑल फेलियर. त्यांची लिडरशिपची बँक्रप्सी जितली जाल्ली आसा, इतले गरीब जाल्ले आसा ते. सत्ता आसा पूण सगळे लिडर ना. आज बीजेपी गोंयाक लिडर ना. ह्या मुख्यमंत्र्याचे जे दर्शन जाले लोकांक, गोंयच्या लोकांक, हे इकॉनॉमिक कंडिशन्स, एम्प्लॉयमेंट कंडिशन्स, फायनान्शियल पोजिशन, कोविड सिच्युएशन जे गोंयांक जे मॅनेज जालें गेल्या 1.5-2 वर्सां मुख्यमंत्री जाले पर्यंत, ज्या तरेन सत्ता चलयली त्या सत्या लोकांक कळोवन चुकले की ही इज नॉट फिट टू बी द चीफ मिनिस्टर. आणि हे स्पष्ट जाल्ले आसा. ही बीजेपीची फेलियर. तुम्ही सत्ता तेन्ना काबीज करपाक सोदता तेन्ना तुम्ही थंय तुमचो लायक लिडर आसपाक जाय. फक्त मेळटा म्हणून सत्तेची आनी पयशे आसा म्हणून आमदार विकते घेवप आनी सत्ता करप, पूण सत्ता चलोवपाक ते मनीस लागता, लायकेचो मनीस लागता. तुमचे कडेन लायकेचो मनीस थंय एकूय मेळना जो बीजेपीची कॅडराक, म्हणून ताका तुम्ही बसयतात. कोंकणीन एक म्हण आसा, माकडाच्या हातांत खंय दिली कोलीत. फेमस सगळ्यांक गोंयकारांक कळटा अर्थ कितलो. म्हणजे तेजे कडेन जे कोलीत दिला ताका खबर ना त्याचो उपयोग खंय करप आनी खंय न करप. तो मुख्यमंत्री जालो म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत ते कोलीत घेवन खंय मेळटा थंय लावपाक प्रयत्न करून गोंयचो आयज सत्यानाश केल्लो आसा. आनी गोंयचो असो करून सत्यानाश केल्लो आसा. गोंयांक परत उबारपाक खूब टायम लागतलो, आमकां खात्री आसा. आनी 8 महिन्यां सत्तेर आमी येतले. लोकां कडेन आमी मागता 8 महिन्यांचे पाशेस काडुया. 8 महिन्यान परत आमी सत्ता येतले आनी परत ज्यो हे जाल्लो आसा, विस्कळीत घडी जाल्ली आसा, ती विस्कळीत घडी करपाक आमी काँग्रेस पक्ष सक्षम आसा. आमचे कडेन लिडरांचे भांडार आसा, एक्सपिरियन्स लिडर आसा. अशें न्ही ओव्हरनायट लिडर जावप आनी सत्तेचो दुरुपयोग करप, डेमोक्रेसी काबार करप, इन्स्टिट्यूशन्स काबार करप, इकॉनॉमी काबार करप,
करप अशें करून आमी सत्ता चलयना. पयर हायकोर्टान स्ट्रिक्चर मारलें आनी स्ट्रिक्चर मारता आसतना तेणी एक हें म्हणलें की देर इज एन अटेम्प्ट, हें स्ट्रिक्चर तेणें मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा त्याच्या संदर्भात मारपाक लागले. जेन्ना राया पार्सेकर हाचे संदर्भात तो आपल्या घरा कडेन हियरींग दिवपाक आपयता. 2.5 वरांचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन आनी हो 12 वरांचेर वास्को ताका 12.5 वरांचेर वास्को तो ताका हियरिंगाक आपयता डिस्क्वॉलिफाय करपाक आनी 2.5 वरांचेर साखळे नो कॉन्फिडन्स मोशन. हायकोर्टान ऑलरेडी डायरेक्शन्स पयलीं दिल्ले आसा आनी हायकोर्ट ऑब्जर्व करता ह्या हेजेर की हांव जस्ट रीड करता 2 लायन फक्त. The para 6, at least prima facie, to overreach the orders of this court, respondent number 2 is Milind Naik, has now entertained a complaint dated 12 April 2021, seeking to disqualify the petitioner, who was also incidentally petitioner number 4 in writ petition number 213 of 2021. म्हणजे आयज हायकोर्ट सगळे हें सांगता की तुमचे मिनिस्टर ओवररीच करता करून. हायकोर्ट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल इन्स्टिट्यूशन. देयर इज नो अथॉरिटी हू कॅन इवन अटेम्प्ट टू ओव्हररूल देम. Similar stricture was passed few days before at the time of municipal reservation issue, which went up to the Supreme Court. Supreme Court has observed कि there is a mockery of the Constitution. म्हणजे गोंयचो सरकार हो कॉन्स्टिट्यूशनाची मॉकरी करता. जेन्ना तुम्ही बायलांचं रिजर्वेशन करता, जेन्ना तुमकां हायकोर्ट डायरेक्टिव्ह दितात की 3 वीक्स पयलीं एडवान्स डायरेक्टिव्ह दितात की 3 वीक्स पयलीं एडवान्स तुम्ही रिजर्वेशन डिक्लेअर करा. हे सगळं काम करता, मॅन्युप्युलेशन करता. म्हणजे कोर्टाची ऑर्डर आसतना ती तुम्ही मॅन्युप्युलेट करपाचो प्रयत्न करता, ती ओव्हररूल करपाचो प्रयत्न करता. ही परत ऑब्झर्वेशन हायकोर्ट स्ट्रिक्चर्स आमचे लॉज ऑफ द लँड हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता. याचा अर्थ कितें? याचा अर्थ असो की हो सरकार is destroying the constitution, destroying the system. आणि आमकां एक भंय दिसता की we are very close to we are heading towards breakdown of constitutional mechanism. Is a clear indication. आम्ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जावपाक हेजेर आसा, वाटेर आसा. ह्यो सगळ्यो घडणुके पळयल्यो जाल्यार स्पिकरा कडेन जे म्हाजें पिटिशन आसा थंय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिता आनी त्या ऑर्डरीच्या ओव्हररूल करता स्पिकर. म्हणजे हांकां कॉन्स्टिट्यूशनाची कांयच ना. सो इट्स अ क्लियर सामकें अटेम्प्ट दिसता की हो सरकार हो लायक सरकार ना, हो कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे चलना, डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज मानना आनी प्रत्येक फावटी हायकोर्टाक जर हें करपाक पडटा जाल्यार प्रमोद सावंत सरकारान आपल्यान जावन हायकोर्टा कडेन दिवपाचें की आमचे कडेन जायना. लेट हायकोर्ट रन दिस. एटलीस्ट सगळ्यांक न्याय तरी मेळटलो. हायकोर्ट सगळ्यांक न्याय तरी मेळटलो. प्रत्येक गजाल हायकोर्टाक म्हणजे तुका हांणी सांगलां सगळ्यांनी इवन थंय ऑफिसरां खातीर हायकोर्टान वचपाक पडटा, नोटीस काडपाक हायकोर्टान वचपाक पडटा, कावन्सिलराक सेव करपाक
कोर्टा कडल्यान ऑर्डर हाडपाक सोदता. वॉट वी आर डुईंग. आता परत चार्ज दिनाक म्हणजे इट्स ऑटोमॅटिक विदिन immediately the next day you hand over the charge. This is not your personal property. It is a public property. Chairperson office is a public property. So you cannot hold that office. You cannot lock that office. Property. Chairperson office is a public property. So you cannot hold that office. You cannot lock that office. It is nobody's personal property. So immediately that charge should have been handed over to the vice chairperson, and when the new chairperson elects, the new chairperson should take the charge. म्हणजे हांगसर तुम्ही जर पळयलें कॉन्स्टिट्युशनल ब्रेकडावन कित्याक जावपाक वयतली, पुडचड्यार नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करता आनी मागीर डेट रोखडीच दिता. आनी हेंचो नो कॉन्फिडन्स मोशन 15 मार्चाचो आसा, ताका डेटूच मेळना, ती डेट करपाक कोर्टान वचपाक पडटा. म्हणजे जस्ट वन कॅन इमेजीन आमी एक्झॅक्टली खंय आमी डेट करतात ते. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी एसेंब्ली गोंयभर लोकांक एक वेगळी जागृती ह्या माध्यमांतल्यान आमी करपाक सोदतात. ती म्हणजे कशेंय करून ह्या पावटी बीजेपीक त्यांचे स भंय दिसता, कारण ते सगळे तरेचे मेकॅनिझम करतात. तांकां स आमदाराचे मेकॅनिझम करतात. तांकां स आमदार क्रॉस जावपाक सुद्दां डिफिकल्ट करून लोकांनी दवरपाचे ही आमी मागणी करतात. जाल्यारूच गोंयांत म्हणटा ते डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज परत रिस्टोर जातले, आमची इकॉनॉमी परत रिस्टोर जातली आनी गोंय परत एक सारखे जावपाक पडटले. ही आमी सगळ्या ह्या निमित्तान लोकां कडेन वयता. हेजे पयलीं लोक आयुक्तान सांगलें की हो गव्हर्नमेंट कितलो करप्ट तो. आयज कोण सांगतात हो गव्हर्नमेंट कसो करून चलता तो, आनी हो गव्हर्नमेंट कसो इलिगली काम करता तें परत हायकोर्टान जाता. म्हणजे लोक आयुक्त ऑल्सो इज अ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी. हायकोर्ट, सेशन कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट सांगता की गोंयचो सरकार हो इलिगली चलता. तेन्ना म्हाका दिसता इट्स अ हाय टायम that this chief minister should immediately step down. तेजेकडेन जायना तो आतां गोंयच्या लोकांक त्रास घालनाका न्ही. कोविडा सिच्युएशनांत तर आयज हांव उलयना, कित्याक आमचो हो मुद्दो आसा तो मुद्दो आमी लोकां कडेन पावोवपाक सोदता ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान, की लोकांक कळुनी की हो जो फाटल्या काळांत येयल्लो सरकार आसा तो सरकार कसो करून अत्याचार करता, प्रत्येक जाणाचेर अत्याचार करता. आतां आझाद मैदानाचेर जो प्रोटेस्ट करपाक जाता, आमी खंय प्रोटेस्ट करता आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करा, ते पिसफूल प्रोटेस्ट तेंचो चालू आसा. तो प्रोटेस्ट क्रश करपा खातीर थंय आनी कोण पुलिसाचो फोर्स थंय घालून हें करता. म्हणजे तुमी जस्ट इमेजीन करा, म्हणजे तेंची सत्तेची हें तेंकां इतली तकलेन मारलेली आसा तेंच्या, तेंचे शिवाय आनी कांय तेंकां दिसपाकूच शकना. आनी थंय तेंचे कोण अगेन्स्ट वयता दिसलो जाल्यार तेंची तकली धडार उरना. ही हिरता तेंका मागता की मुख्यमंत्री घटकान हायकोर्टा कडेन हँड ओवर करप सरकार. आनी आमी मागता सगळ्या ऑफिसरां कडेन की तुमी मुख्यमंत्र्याच्या हातींतले बावले जायनाका. सत्ता परिवर्तन चड पयस ना, 8 म्हयने उरल्या फक्त. आनी 8 म्हयन्या नंतर जे कितें तुमी इलिगलिटीज करता त्या हितूंतल्यान तुमची जर पर्सनल एक्शन जातली जाल्यार तेजी तुमी तयारी दवरात. तो डीएमए जावं सामको बावले जावन करता त्या डीएमए एक्चुअली अक्कल आसपाक जाय आशिल्ली. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना डिसिजन जाली तेन्ना त्या
सत्ता परिवर्तन चड पयस ना, 7 ते 8 महिने पयस आसा. तुम्ही खंयचीच रॉंग एक्शन घेयनाका, रॉंग ऑर्डर घेयनाका आनी रॉंग काम तुम्ही करनाका. ही तुमकां आमी शिटकावणी दिता, ही तुमकां आमी कळकळीची विनंती करतात आनी हे तुमचे कडेन मागणी करता की तुम्ही इल्लिगली वागनाका ह्या सरकारा कडेन. हो सरकार 8 महिन्यां वयर चलपाना आनी मुख्यमंत्री स्वताच त्या मतदारसंघात डिफीट जातलो. हे आयज त्या लोकांकडल्यान फीडबॅक जो मेळटा, ज्या तरेन ताचो कावन्सिलर डिफीट जाल्लो आसा आनी ज्या तरेन तो धडपडटा ती म्युनिसिपालिटी काबीज दवरपाक, तितूंतलें हें सगळें स्पश्ट कळटा. संभाजी भिडे म्हणून ताका सभा दिवपाक थंय बिचोली हें दिल्लें आसा आनी हांगा हें करपाक हें दिना टॅक्सीवर. सो सपोज जर एनी चार्ज दिना वायस चेअरपर्सनाक आनी चेअरपर्सनाचें जर इलेक्शन हें करना जाल्यार प्रमोद सावंत सरकारान लोकांच्या रोशाक तयार रावचें. तुजें ऑलरेडी लज जाल्लें आसा, तुजें ऑलरेडी नाक कातरलेलें आसा, तूं आनी उरलेलें नाक आनी मुखार घुसयनाका. कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आसा, ल्हान भुरगो सुद्दां उलयता तुजेर. तूं आनी आपली ऐपत गमयनाका. विदीन 10 दिसां भितर कायद्या प्रमाणे डेट मेळपाक जाय. त्या प्रमाणे डेट दी चेअरपर्सन इलेक्ट करपाची आनी इमिजिएटली डायरेक्शन दी चेअरपर्सनान दी चेअरपर्सन आपूण डिसायड करतो. चेअरपर्सन हो मुख्यमंत्र्याचे शिवाय कांयच करना हें सिद्ध जाल्ल्यान सगळ्यांक खबर आसा. इमिजिएटली चार्ज हो वायस चेअरपर्सनाक दिवपाक जाय. चेअरपर्सन कॅबिन इज नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टरान चेअरपर्सनाचे ऑफिस हे आपल्याली पर्सनल प्रॉपर्टी समजची न्ही. तुझे घराचे दार तू बंद कर, तू लॉक कर, आम्ही तुका कांय विचारना. चेअरपर्सनाचे ऑफिस हे लॉक जावपाक जायना, ते बंद उरपाक जायना. इट इज अ पब्लिक ऑफिस. थँक्यू. लाखो रुपयाचो हे जाता म्हणून सगळे करपाक नगरसेवक कितले लाखाची ऑफर आशिल्ली? ओके, आंकडो कळत जाल्यार लोकांक मातसो कळपाक फिगर कोट कर म्हणटात. तुजे फिगर कोट कर, ते कोट करिना. यू टेल युअर फिगर म्हणटात. ऑफर सगळ्यांक गेले. म्हाका एकल्याक गेली, म्हाजी बेसीस आहा, म्हाका एकल्याक गेली अशी ना. सगळ्यांक हेजे मिसीसी गेली, तेका राजेशा गेली, सगळ्यांक तूं फ्रेंड सर्कल यू शूड टेल यू कोट म्हणटात ते. यू कोट It is as good as a blank check. They are giving you blank check, just the right amount. I सांगली केपें मतदारसंघात बाबू कवळेकर प्लॉट सुद्धा त्यांनी विड्रॉ करपाक आनी कितें करता, एक एक प्लॉटाचो व्हॅल्यूज आसतलो 1 crore. इतले प्लॉट तेंचे कडेन आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन तर अफाट पयसो आसा, तरी बरें मुख्यमंत्र्यान आपल्याली खंयची प्रॉपर्टीतले एक प्लॉट ऑफर केली ना बाबू पयशी. ते एक्चुअली तितले तरी हें केला तो फक्त तेका दानत ना, तेका दानत ना. तो सीएम आसा. कशें मनांसून काम करपाची, कोणाक कितें दिवपाची आनी तेजे प्रॉब्लम समजपाची दानत म्हणटाली मनशाक आसपाक जाय. आनी तेका कळकळ आसपाक जाय की तो आपलो मनीस म्हणून. हो स्वता आपलोपण समजना. तेका फक्त एकूच समजता स्वताचो फायदो. हे म्हाका दिसता आख्खे जनतेक खबर आसा. रिगार्डिंग ऑफर्स तुमचे आन्सर हांव दिता, तेंच्यांनी सारकें दिवंक ना. ऑफर कोणाक ऑफर येयली
एकाची ऑपॉर्च्युनिटी माझे कडेन तरी येवन बसलेले तुजी कितें तरी डिमांड आसा की सांग एक स्पेशल मनीस धाडलो म्हजे कडेन तेका हांवें सांगलें म्हजो एकूच डिमांड आसा तेका सांग प्लीज म्हजे कडेन परत दुसरे फावट ऑफर घेवन येवं नाका कारण म्हाका तुका उतरच ना उलोवपाक म्हणून तुज्या अगेन्स्ट हांवें तुज्या बद्दल तुज्या बरोबर ते 2 वर्स काम करून पळयल्लें आसा हांव तुमकां सांगूंक सोदता वयचे जनतेक हांव एवरी ऑल्टरनेट डे तेज्या घरा कडेन तेज्या ऑफिसान आसतालो लोकांचे प्रॉब्लम्स घेवन ते 2 वर्स हांवें अनगिनत पयशे अनगिनत टायम लोकांची कामां जावंक जाय जावची सुद्दां जावंक जाय म्हणून टायम दिलोलो पण हांव तुमकां सांगूं आयज म्हाका वायट दिसता की म्हाजी प्रत्येक ऑफिसान प्रत्येक गव्हर्नमेंट ऑफिसान म्हाजी एक तरी फायल आसतली खंयचें तुमी ऑफिस नेम करा हांव सांगता फायल खंय पेंडींग उरल्या ती आनी कित्याक उरल्या ती हांवें हेज्या पयलीं व्हिडियो व्हायरल केल्लेले आसा म्हणजे काही डेव्हलपमेंट वर्क्स कित्याक पेंडींग उरले ते हांव म्हणटा म्हाजो पर्सनल लोकांचे डेव्हलपमेंटाचेर नाका जी परिस्थिती आयज रस्त्यांची जी परिस्थिती आमचे एक्सिडंटची आसा म्हाका दिसता आमी 21st सेंचुरीन जर आसा आमी इतले इम्प्रूव जाले म्हणटा इतले फुडें पावले म्हणटा जाल्यार त्याच बरोबर आमच्यो बाकीच्यो गजाली तितल्यो डेव्हलप जावंक जाय आशिल्ल्यो हे सरकारान इतले पर्यंत वचोंक ना आनी हेंची नजर खंय पर्यंत पावूंक ना कारण हेंकां जाणत ना हांव तुमकां खरें सांगता ह्या मुख्यमंत्र्याक जाणत ना गोंयकार म्हणटा ते आसपासले आपल्या लोकांचे दुख्ख हे समजपाची खंय ज्या मनशाक आसतलो तो सोशल मिडिया सोशल लायफान रावपाचो खरो लायकीचो आसतलो सोशल लायफान म्हणटा तो वेळ पळयल्यार आपल्या बोल्सान 500 आसा ते उखलून तेका दिवन पूण चलत वचपाची कॅपेसिटी दवरपाक जाय तोच सोशलान रावूंक जाय कारण लोकांचे वेगवेगळे प्रॉब्लम्स आमी डेली पळोवन मनान दुख्ख दिसता आनी आमी हात दिवंक शकना तुम्ही विचारले न्ही की कोर्ट गेला आनी कितें केलें तेजे संबंदीत म्हाका आयज कशें आसा न्ही बीजेपी गव्हर्मेंट ते पयलीं बीजेपी गव्हर्मेंट वाजपेयी टायमार बीजेपी गव्हर्मेंट जाय आतां कॉर्पोरेट लेवल आमी म्हणटा कॉर्पोरेट अदानी अंबानी जाल्यार आमी आयकता आयज वाड्या अदानी आनी अंबानी जाल्या सीएमाक कोण करपाची गरज ना तेणे सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट दिल्या कोणाक आनी खंय लायला कोणाक आनी कितें दिला अशें ते कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट मनीस प्रत्येक वाड्यार आसा आतां आमचे बाय इलेक्शन जाले 4-5 जाण अदानी अंबानी पयशे वाडटा आमकां ऑपोजीट जाता अदानी अंबानी कडल्यान येता हे लोकल अदानी अंबानी इंडियन सगळे वाड्यार जाले इतकी गरटी जाल्ली आसा की आयज बऱ्या मनशाक विचार करचो पडटा आमी पॉलिटिक्सान एंटर जावचें काय ना आमी देवाक कशी बसता आमी देवाक वचन दिलां 5 वर्सां आमी इगीर त्या वचनाक आमी एक वचन ते फाटी घराणे घातले कितें जालें तुमकां खबर आहा गेले वयर एकलो आमचो मागणी गेलो अशें देवाक उरल्या 2-3 जाण आमी देवाचेर विश्वास दवरता त्यो पळोवन घेतलो तेंकां पूण ह्या अदानी अंबानी सगळे वाड्यार आशिल्ल्या प्रत्येक जाण आपले कोण बिजनस कसो धंदो करता कोण सोरो करता कोण मटको करता कोण आनी कितें करता असले लोक सगळे आशिल्ल्या राजकारणान